कोट्यांनी रुपया मोडून बांधिल्ल्या तिळारी कालव्याची सध्या बाबत परिस्थिती जाल्या। दुरुस्ती कामांचेर पैसे मोडत आसात, पूण तिळारीच्या कालव्याक लागिल्ली गळटी थांबना। अस्नोडा गांवांत गौरेश तोरसकाराच्या घरच्यांक तिळारीच्या गळटेक लागून मार बसता। घरांत शेळो जावन ताच्या आवयक फ्रॅक्चरय जाला। तिळारीच्या कालव्याची दुरुस्ती करून घराचेर आयिल्ले अरिश्ट पयस करचे म्हूण फाटलीं 3 वर्सां ही फामील सरकाराच्या पांयां पडटा। अस्नोडच्या तिळारी कालव्याक लागिल्ल्या गळटेक लागून गौरेश तोरसकाराचे फामिलीक घरात रावप नाका जाला। कालव्याक गळटी लागल्या, उदक 24 वरां गळत रावता, ताका लागून घरात शेळो जाला। शेळ्याचेर निसरून गौरेशाची आवय पडली, तिचो पाय फ्रॅक्चर जाला। 3 वर्सां जाली गौरेश सरकारी अधिकाऱ्यांक अर्ज करत आसा, कालव्याची गळटी मात बंद जायना। घरान सगळो उदी घेवन शेळो जाल्लो आसा आनी म्हाजी आई पडोन पयलीं फ्रॅक्चर जाल्ली आहा। हांव 2011सून ते 13 जायसर हांव फायली दुखलीत आहा तांकां दीत आसात, पण ते कोण एक्शन घेयनात तेजेर। आतां हांवें CMाक दिली, परत प्लस आमदाराक दिली आमच्या, आनी इरिगेशन डिपार्टमेंट आहा ताका पसून दिली, ग्रामपंचायतीन सगळ्यांक दिल्ली आसा, पण तेजेर कोणूच एक्शन घेयना। तेजेर कितें तरी परिकारान सरकारान घेवचें न्ही म्हणून मागता हांव। जाल्यार अजून सरपंचूय ना आनी किरणूय ना, कोणूच ना, सगळ्यांक एप्लिकेशनां दिल्ली आसा। आतां समज तें तर पडोन घर म्हाजें, हांवूच आतां घरान आसता, एकली चेडो वयता कामाक, तें तर एक समज पडलें, आवय भितर मेली, गव्हर्मेंट येतलो, कितें तरी म्हाका दितलो न्हू चेड्याक, आवय दिवचो ना। पूण हांव म्हणटा ते पयशे कित्याक त्या वाटेचे तांकां हांवें सांगलें हें घर तुमी घेयात आनी म्हाका खंयसरूय दुसरे कडेन दियात। अस्नोडचो सरपंच मागता शिंपणावळ खात्यान परिस्थितीची गंभीर दखल घेवची। इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे मनीस येता, कितें बारीक बारीक कितें कामां करता आनी वयता, आनी हांगासर फाल्यां कसलो तरी एक्सिडंट जालो जाल्यार हांगासर लोकांची लायफाचो प्रश्न आसा, तेन्ना ह्या सरावंडींग लोकांचे मातसो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आपलो वाठार सांबाळून जगपाचेर गोंयकारां मदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर ट्रॅश हें 3 दिसांचें फेस्त पणजे जावपाचें आसा। टेरी आनी टेट्रा पॅक इंडिया पणजे महापालिके बरोबर मेळून हें फेस्त करता। 15 ते 17 डिसेंबर मेरेन हें फेस्त चलतलें। कला, संगीत, नाट्य आनी हेर गजालींचो आदार घेवन फेस्तांतल्यो जागृताय कार्यावळी जातल्यो। पणजे महापालिका वाठारांत नितळ जिणेविशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर पणजे महापालिका 3 दिसांची खासा कार्यावळ घडोवन हाडटली। is a thrash festival which we would organize at a large level at the Panjim Municipal Garden on the 15th, 16th and 17th of this month of December. Under Project Search, which is a school education program, and Wastewise, which is an awareness program, all the organizers, that is Terry, Tetra Pak and CCP, would like to inculcate this awareness to this thrash festival. पणजे वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर पणजे महापालिकेन ह्या आदींच वेगळी कार्यावळ चालीक लायल्या। बांयगणी कोयर प्रकल्पा खातीर लागपी सगळीं लायसनां पणजे महापालिके लागीं आसात। प्रकल्प बांदपाक ग्रामपंचायतीन लायसन दिल्यार प्रकल्पाचें काम रोखडेच चालू करतले अशें महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान सांगलें। We have received all permissions. We have received environmental clearance. We have received authorization from Pollution Control Board. We have received authorization from the Town Planning Department. Any and every condition which is prescribed for a waste management facility, yes, we have an authorization. We are just waiting to commence our project once our funding is in place. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।